नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज कोंकणी साहिती जे.बी. मोरायस हांगेले वळख दितस. कोंकणी साहित्याक साहित्य अकादेमी प्रशस्ती प्राप्त जाल्लो कर्नाटकाचो पयलो कवी मेळिल्ली ख्याती फाव जाल्लो व्यक्ती जॉन बॅप्टिस्ट मोरायस. कर्नाटकाचो ख्यात कोंकणी कवी आणि लेखक जावन आशिल्लो. तांणी पत्रकर्ता जावन तांकां पत्रिकोद्यमांतू खूब अनुभव आशिल्ले. जे.बी. मोरायस म्हणून वळखुचे तांणी 1933 इसवेंतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे निड्डोडी गावांतू जल्मले. तांणी मुंबईच्या पार्क डेव्हिस लिमिटेड कंपनीच्या डिपोंतू मॅनेजर जावन वावर केला. जे.बी. मोरायसान कवन, ल्हान काणयो, नाटक, जीवनचरित्र, कविता, प्रबंध, कोंकणीक भाषांतर, रूपांतर, लेखन अशे साहित्याचे सर्व प्रकारांतू देणगी दिल्या. 1977 इसवींतू नवी वक्कल, 1984 इसवींतू भितरले तुफान, 2002 इसवींतू एक देंट एक पान तांगेले प्रमुख कवन जावन आसा. 1980 इसवींतू कोशाड्डेन केल्ली खून तांणी बरयिल्ले ल्हान काणी. 1999 इसवींतू जॉर्ज फर्नांडिसाले जीवनचरित्र, 2002 इसवींतू सोपानपाकी जुजे नाटक, 1990 इसवींतू पुटिफराची बैल वेर्स, 1983 इसवींतू मंगळूरची उज्ज्वल रत्न जीवन रूपरेषा, चाफ्रा डिकोस्टाल वैरी बरयिल्ले निबंध 2001 इसवींतू प्रकट जाला. भाषांतर कृतीपैकी रोमियो जूलियट नाटक 1954 इसवींतू, 1975 इसवींतू ओंट्यान आशिल्ले सोपान नवे पोयण, 2001 इसवींतू कन्नड साहित्याचो इतिहास, 1989 इसवींतू बरयिल्ले प्रमुख जावन आसात. रूपांतर कृतीपैकी निसरलेल्याक लोटून घाल्लो 1977 इसवींतू, 1977 इसवींतू बरयिल्ले कादंबरी बोलप्या मदली शेळी, शर्लॉक होम्साले काणयो वैरी आधारित जोर्लो गोम्स 1987 इसवींतू प्रकट जाला. दिव्यामृत 1989 इसवींतू बरयिल्ले महाकाव्य, 2002 इसवींतू बरयिल्ले हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लिटरेचर इंग्लिश कृती, 1997 इसवींतू बरयिल्ले मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन लिटरेचर तांणी बरयिल्ले लेखन जावन आसत. जे.बी. मोरायसान बरयिल्ले भितरले तुफान कवन संकलनाक 1985 इसवेचे साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभला. तांकां महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 आणि संदेश प्रतिष्ठानाचे साहित्य पुरस्कार 2000 इसवींतू लाभला. साहित्य अकादेमीचे मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर मालिकेक चाफ्रा डिकोस्टाले विवर दिवन प्रबंध बरयला. तशेंच साहित्य अकादेमी खातीर हिस्ट्री ऑफ कन्नडा लिटरेचर कृती भाषांतर करून दिला. तांणी गोवाचे मडगांवांत जाल्लेले 19वे अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. मुंबई कोंकणी भाषा मंडल रचनेंतू तांणी प्रमुख पात्र घेतला आणि ताजे कार्यदर्शी जावन 1992 इसवींतू तांणी वावर केला. तांणी साहित्य अकादेमीच्यो कोंकणी सल्ला मंडळीचे सांदो जावन आशिल्ले. तशेंच भारतीय ज्ञानपीठाचे कोंकणी सल्ला समितीच्यो
समन्वयकारी जावन आशिल्ले. 2024 इसवेंतू त्यांनी बरयिल्ले दीर्घ प्रबंध इंग्लिश भाषेक अनुवाद केले. कोंकणी world.comचे उल्हास डिसोजान संपादन करून गोवाचे परवरी मांत आसूचे थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्रा सावन प्रकट जावचे सोद पत्रिकेचे रुपयाळे वर्साचे स्मरणार्थ जावन प्रकट जाला. कवी लेखक जे.बी. मोरायस 30 डिसेंबर 2014 इसवेंतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात साहिती जे.बी. मोरायस हांगेले आठव करता ती नमस्कार.